Kokani won't spread if you won't take the entire benefits of technology. This is what Professor Dr. Nandakumar Kamath, a well-known thinker and researcher, said during the closing ceremony of the two-day seminar of the 25th year of inclusion of Kokani in 8th schedule. He also appealed pro-Kokani youth to frame a manifesto and take it to the Panchayat, Jila Parishad and Lok Sabha level. Sahitya Akademi and Directorate of Higher Education had organized a two-day seminar on 25th year of inclusion of Kokani in 8th schedule. Various subjects were discussed in this seminar. Nandakumar Kamath spoke in one of the seminar. Hema Naik and Dilip Borkar shared their thoughts. Shantaram Valawalkar, Prakash Wazarikar, Bhushan Bhave and Krishna Kumbhane were present during the closing ceremony. 1961 महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि 1963 गोंयची विधानसभा अस्तित्वात आयली पहिली पंचायती तेन्ना निवडणुको जाल्ल्यो पयल्यो आणि लोकशाही मार्गान बहुजन समाजाक आवाज मेळ्ळो गोंयांत सगळ्यांक एक मत मेळ्ळें उच्च नीच अशें कांय उरूंक ना आणि आमकां एक लोकशाही प्रक्रियेन गोंयांत सरकार आयिल्ल्याचें दिसलें आणि मागीर भाशेच्या खातीर संघर्श करचो पडलो स्वतंत्र अस्तित्व राखपा खातीर एकूच भास जी आसा अख्ख्या संवसारांत कदाचित जिका राज्य आणि अस्मिताय हांच्या खातीर संघर्ष करचो पडलो की बाकीच्या सगळ्या बाकीच्या नेपाळी सकट भासांचो जर आमी विचार आणि इतिहास पळयत जाल्यार आमकां खंयच अशें दिसना की जितलो संघर्ष कोंकणी करचो पडला 8व्या वळेरीन वचपा खातीर हक्कान एक भाशीक अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून पृथ्वी तलावेलो तितलो खंयच्याच भाशेक इतलो संघर्ष करचो पडूंक ना आणि इतली व्हडली जबर किंमत दिवची पडूंक ना म्हणटकीच मागीर हे 8व्या वळेरीन कोंकणी 1992 20 ऑगस्टाक गेली ती तुमच्या खातीर गेल्ली की एक शतक एक शतमान 21वें जे आसा ते परजळीत करपा खातीर एक नवी आदर्श अशा तरेची प्रागतीक शिक्षण पद्धती तयार जावची त्या शिक्षण पद्धतींतल्यान एक प्रगल्भ क्रियाशील सर्जनशील विचारवंत उद्योजकता आशिल्लो अशा तरेचो विद्यार्थी पदवीधर पदव्युत्तर शिक्षण घेतिल्लो तयार जावचो अशें उद्दिश्ट आशिल्ले सांस्कृतिक दृष्ट्या राज्य प्रगल्भ जावचे कोंकणी भाशीक समाज प्रगल्भ जावन संपूर्ण राष्ट्रान मुखार सरचो आर्थीक दृष्ट्या सक्षम जावचो आणि ताणें सांगला त्या पद्दतीन व्यवस्थापना भितर ताजें दर्शन जावचें लोकांक म्हणटकीच तंत्रज्ञानाची जी शक्ती आसा परजळीत फुडार म्हणटा तो म्हाका तंत्रज्ञाना शिवाय अशक्य दिसता सामको कोंकणी हॅज नो फ्युचर विदाउट टेकिंग द फुल एडवांटेज ऑफ टेक्नॉलॉजी. A video journalist Irshad Sheikh from Panaji.